सर्वांक नमस्कार. कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशनच्या GSB प्रीमियर लीग 2024 GPL 2024च्या काल इतकुनु सह्याद्री कॉलेज या ग्राउंड अंतू 16 टीमाच्या यशस्वी झालेल्या क्रिकेट पंद्याट प्रारंभ झाला. जलरे आज आमगेला ह्या सभा कार्यक्रम मुखांतर हक्क विद्युत जाऊन एक उद्घाटना समारंभाच्या ह्या सभा कार्यक्रमात आम्ही मिळल्याची. आज कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन म्हणारे आमगेल समाजाच्या सर्व बंधूंक विशेष जाऊन स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीज तक विशेष जाऊन अवकाश करून देऊ का मला दृष्टीने प्रारंभ झालेला आमगेल्या संस्था कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन. आज 8 वर्ष चुकून हे एक क्रिकेट प्रति वर्ष चुकून वर्षक विजृंभणेंतू मस्त अद्धूरी जाऊन यशस्वी जाऊन आमगेल समाजाच्या सर्व आत्मीय बंधू मित्रांगेला सहकार निमित्त या क्रिकेट मॅच यशस्वी जाऊन चलता असं. आज कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशनच्या केवळ एक क्रिकेट मॅच मात्र नाही, मस्त रीतीने आमगेल्या समाजाच्या नाना रीतीने विंगड विंगड स्पोर्ट्स अंतू मुख्यवाहिनी येऊ का म्हणून सांगून आमगेल समाजाच्या कंचे बंधुवर्ग तंगेल निरंतर प्रयत्नस्की त्या प्रयत्नक पूर्ण रीतीने सहकार देऊ तसल काम कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन करता असं. आज क्रिकेट मॅच मात्र नाही, ह्या क्रिकेट मॅचाक आईल जनांक चेंडू अंक विंगड रीतीने गेम्साक अवकाश तजोटोची वाटर गेम्स बिझनेस अंतू नाना रीतीने ಏಳಿಗ ಪಾವಕ म्हणून ಲೆಕ್ಕಿಲ್ ತಸಲ್ ಬಂದುಂಕ ಲೈಕ್ ಉನ್ನತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ತಂಗೆಲ್ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡ್ತಸಲ್ ಅವಕಾಶ. ह्या 8 दिवस ಅಂತೂ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ಜಲಲ್ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ कार स्टेट मगिरे विंगड विंगड भागातून येताल अंक अवकाश करून देऊन ह्या क्रिकेट मॅच मस्त एक अधुरी चांग रीतीर चलता असं. आम्ही आज क्रिकेट मॅच 18 वर्ष चलताच झालं रे. आमगेल्या समाजाच्या विंगड विंगड नमने प्लेयर्स शटल बॅडमिंटन अशा बरो ना रायफल अंतू मस्त आमगेल राज्याक ಕೊಡುಗೆ देऊन तसले आमगेल्या समाजाचे बंद अशा बरो ना कुस्ती नता विंगड वेट लिफ्टिंग अचला विंगड विंगड ಕೊಡುಗೆ दिलं तसले आमगेल समाजाचे बंधूंक आम्ही गुर्तुसून ह्या कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन मुखांतर आम्ही तंका नाना रीतीर अवकाश कोंडिता असाची. तंका संपूर्ण तनुमन धन सहकार देऊन तने अनेक मस्त स्पोर्ट्स अंतू मुखार येऊ का मला चिंतन घालून आम्ही काम करता असाची. आज मंगळूर अंतू एक हार्ट ऑफ द सिटी तो लगलगी एक 75 सेंट्स जाग आज आम्ही कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन मुखांतर ते डेव्हलप करता कार्यक्रम प्रारंभ केला. थंय शटलाच्या बरोबर विंगड विंगड रीतीचे आमगेल्या समाजाच्या अवकाश दिवत जाले का लायक एक व्यवस्था आम्ही आज ऑलरेडी तयार करून घेनो. आज आमगेल्या त्या जाग जाल्या रे आमगेला अत्यंत आज आईल असं तक्का आम्ही विशेष जाऊन त्या जाग आम्ही आमगेल्या संस्थे मुखांतर घेऊन तक्का मुखारसून आमगेल नाना रीतीरे प्रोजेक्ट घालचे आसाचे. आम्ही त्या प्रोजेक्ट घालताना सगळे आमगेल समाज बांधवांना पुनरपी सहकार की आम्ही निमूत चला संदर्भ येवचे आसा. तशी हे स्पोर्ट्स असोसिएशन मुखांतर ह्या कार्यक्रम जाले रे आमगेल समाजाचे नाना रीती कार्यक्रम धार्मिक अशा बरो सामाजिक अशा बरो वैद्यकीय व्यवस्थेत अशा बरो
ना क्रीडा व्यवस्थेन तशें बरो हे पुरा निरंतर जावन देश विदेशांतू आसतसल जनांक हाजे लाईव्ह टेलिकास्ट करतसल कार्यक्रमूय आमगेले प्रमुख जाल्ले यूथ ऑफ GSB आमगेलेची संस्थे मुखांतराची हे यशस्वी जावन आज आमगेले सगळे देश विदेशांत आशिल्ले समाज बांधवांक पळत असले अवकाश करता आसात. आज सगळे देशांत आशिल्ले ना विदेशांत आशिल्ले आमचे समाजाच्यांक यूथ ऑफ GSB म्हणल्यार आयकनातील मनुष्य कोणे नाचे हे एक वर्ल्ड वाईड चॅनल जावन आज कोडूक दिता आसा. ताजे वटोवची आमगेले कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन अशें बरो ना आमगेल्याची शैक्षणिक शिकताल्या चेडवांक अवकाश करून दिवका एक वैद्यकीय नेरवू दिवका ना प्राइज जाल्यांक कसले तरी एक पेन्शन स्कीम करका म्हणल्यारಗೋಸ್ಕರ आमगेले संस्था सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणल्यार ताका सर्व गव्हर्नमेंट एग्जाम्शन आशिल्लें तसले एक ट्रस्टय आमी चलोवन यशस्वी जावन 20 वर्स तुकून समाजाचे कार्य करता आसात. ताची हे सगळे कार्य यशस्वी जावंक जाल्यार सर्व समाज बांधव आमगेल्या समाजाच्या देश विदेशांत आशिल्ले जनाले सहकार मस्त व्हड रितीर आसा. आज येदोड क्रिकेटाचे व्यवस्था करता म्हण जाल्यार व्हड एक अवकाश ताका सुरवेत जावन आमकां हे ग्राउंड व्यवस्था करून दिलेले सह्याद्री शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष जावन आशिल्लो मंजुनाथ भंडारीन आमके ग्राउंड एक विशेष जावन अवकाश करून दिला. ताकाय हांव हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगता. एक मंगळूरांत असले एक ग्रीन क्रिकेट ग्राउंड खंय ना एक भारी एक चंद क्रिकेट ग्राउंड मुखारसून असले क्रिकेट ग्राउंड कोरका म्हळ्यार एक उद्देश आमगेलेची कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन मुखांतर ते मात्र हांगा लागीं जायना मुल्की लागीं ऑलरेडी ताका एक 7-8-10 एकरे वयर जागो व्यवस्था करता आसाची ताका नरेशणय संपूर्ण ताची जबाबदारी घेवन मुखारसून आमगेले समाजाचे एक क्रिकेट ग्राउंड कोरका म्हळ्यार एक उद्देश दवरून घेवन ताजे कार्यप्रवर्त ऑलरेडी जावन आनीकय 10-15 एकर जागो थंय केला आनीक एक 10-15 एकर जागो ताजे सुತ್ತमुत्तंतू ताका व्यवस्था तो प्रयत्न करून करता आसा. त्यावेळी अशीच 9th भागांतू आशिल्लो तसले ग्राउंड आमी 9th भागांत आशिल्ले ग्राउंड खंय ऑस्ट्रेलियान सिडनींत पळोवन अशें बरो मंगळूरांत आमी आमगेल्या समाजाचे तसले ग्राउंड जावका म्हळ्यार चिंतन समेत आज कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन प्रमुख जावन नरेश शेणय्यन तांगेल्या तंडान करून घेतला. हांव असल प्रयत्न नवनवे एक व्हड प्रेरणादायक उद्देश हाजे निमित्त आमगेल्या समाजाक भर जावका म्हळ्यार चिंतना आमगेल्या संस्थे मुखांतर निरंतर जावन चलता आसा. आज सगळे आमगेल्या समाजाचे विंगड विंगड गांवचे जन हांगा येवन मस्त एक एन्जॉयमेंट चेडो बाळां पुरा घेवन गेलो हांगा एक कुशेरी आज एक कार्यक्रमांत भागवहिसला. आज आमकां मस्त खुशी आसा. आज हे एक कार्यक्रम एक चंद रितीर आमकां व्हड रितीर सहकार करून दिवचो चले आमगेले एक कार्यक्रम इतले व्हड यशस्वी जावका म्हण जाल्यार एक मस्त सहकार दिलेलो तसलो मनीस आर्क फार्मा लॅब्स लिमिटेड मुंबई ताजे मालक जावन आशिल्ले अजित कामत अशें बरो ना दीपक शेणे जावन अशें बरो हांगेले संपूर्ण व्हड रितीर सहकार आज इतलो व्हड चंद रितीर इतले यशस्वी जाल्ले क्रिकेट पंद्याट आनी ಇನ್ನಿತರ आमगेले स्पोर्ट्स एसोसिएशनाचे कार्यक्रम आमकां जावच्याक फाटीमागशी राबिले तांगेले एक विशेष जाल्लो सहकार आनी थोड्या वेळान तांणी आमगेले मध्य वेदिकेर येता असं तुम्ही स्टार्ट करा म्हणून सांगला. आज त्या कार्यक्रम तांगेले सहकारार तशीच स्मार्ट बाजार अशें बरो फुजलोना अशें बरो आभरणां अशें बरो DBS अशें बरो अरुणा मसाला अशें बरो जयलक्ष्मी अशें बरो अशी विंगड विंगड संस्थेचे मागीर वेदिकेर बशिल्ले गेले मलगड हांगेले सहकारा निमित्त आज येदोड यशस्वी जाल्लो कार्यक्रम आज हे एक क्रिकेट यशस्वी जावन चलता आसा. आज हांव तुमगेले एक विशेष जाल्लो एक व्यक्तीक परिचय करून दिवच्याक हांव तुमगेले मध्य राबला. आज आमगेले मध्यान तो आमी कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन मागीर सर्व आमचे समाजा तर्फेन 5 वर्साचे विशेष जाल्लो एक सन्मान करता म्हणून सांगून तांगेले निमून घेतना तांणी आज आमगेलो टू वेदिकेर आसाची तांगेले कोडुगे सांगल्यार सर्व समाज बांधव हांगा मेळ्ळेले भारी खूश जाता. तांगेले कोडुगे आज मंगळूरांत ह्या आमगेले वेदिकेर आसाची तांगेले नांव मागीर सांगता तांगेले कोडुगे हांव तुमगेले मध्यान सांगता. आज आमगेल्या समाजाचो एक व्यक्ती जावन GSB समाजातून आज
तगेल कोडुगे आज आमगेले या वेदिके मुखांतर सांगचे की मस्त खूश जाता असं आज ही दिल्ली तो कन्स्ट्रक्शन झालेलं नवे इंडियन पार्लिमेंट ताजे कन्स्ट्रक्शनाचे नेतृत्व वहिस्कोतिले मनीषू आज आमचीगेल समाजाचो म्हणून सांगच्याक मस्त खुशी जाता हक्का इतलं क्लॅप पावना इंडियन पार्लिमेंट नवे पार्लिमेंट मधील मनुष्य नेतृत्व घेतील कोण म्हणून सांगले रे आमचीगेल समाजाचो म्हणून सांगताना आम्ही खुशी बघू का आमका मस्त खुश जाऊ का हो आमगेल मनीषू आज तई मोदील मध्ये बैसून नवे पार्लिमेंट लोकार्पण करता असं आज नोएडा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट समेत आज नोएडा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ताणेची भारत देशाक तगेले नेतृत्वरी ताजे कन्स्ट्रक्शन व्यवस्था जबाबदारी ताण घेऊन आज लोकार्पण केलेलं असं तशीची मुंबई ट्रान्समर्बार लिंक ह्या लिंक रोड समेत केलेलं तसं यशस्वी झालेलं ट्रान्स लिंक रोड मुंबई ह्या समेत आज कोडगी दिलेलं तसं मनीषो आज आमगेल मध्यंतू तुमगेल पुरा जनाल तर्फेन सर्व आमगेल्या भारतांत तसेच आमची गेलेल्या जनाल तर्फेन आज तो हांगा ताका अभिनंदन करचे आसा तो आनी कोणे नाही आज वेदिकेर आसा मनीषो सन्मान घेवचे मनीषो मिस्टर विनायक पै हांव विनायक पै MD CEO टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड आज या पुरा प्रोजेक्ट केलेला कंपनी खंयचे म्हळ्यार टाटा प्रोजेक्ट्स कंपनी ताजे टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ताजे MD CEO जावन आशिल्लो मिस्टर विनायक पै हांगा मेळ्ळेले सर्व जनाल तर्फेन हृदयपूर्वक स्वागत करता तांकां आज मस्त खुशी जाता की आज तांकां आमगेल सर्व समाज बांधवा तर्फेन तांकां एक सन्मान दिवचे आसा ह्या सन्माना मुखांतर तांणी आनीकय हे देशांत देश विदेशांत एक आमचीगेल समाज बंधू जावन पार्लिमेंटात चलायची नवनवे योजना आमगेल प्रधानमंत्री मुखांतर तांगेल एक नेतृत्व जावो म्हळ्यार शुभ हारैका हांव आज तांकां दिता आसा तांकां आमगेल सर्व जनाल तर्फेन हृदयपूर्वक स्वागत करता तशीची आज आमगेले माजी गोवा आणि कर्नाटका रणजी प्लेयर तन्नी आज वेदिकेर आमगेलो आसा तांगेले नाव आमी दिनेश म्हण मांद्र पळयता म्हळ्यार नंतर वेळ थोडे वलजीत नेकाड तेकाड जावत नाका म्हूण तांणी आज दिनेश मामा आज गोवा रणजी प्लेयर जावन एक आमगेलो समाजाचे बंधू जावन क्रिकेटान तूं मस्त कोडूक दिलेलो तसो मनीषो आज दिनेश मामा आमगेले वेदिकेर आसा तांकांय हांव हृदयपूर्वक जाल्लें स्वागत आनी तांकां अभिनंदन करता तुमगेले क्रिकेटाक दिलेलो तसो कोडुगे हांव केन्नाय मेच्चूक व्यक्तपडीत करता आनी मुखारी तुमगेले क्रिकेटान तूं मस्त नमुने नाना रिती मार्गदर्शन आमगेले कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनाक जावका तुमगेले सहकार जावका म्हूण निमून घेताची तुमकां स्वागत करता आज आमगेले ಒಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಮನಸ್ಸು आमगेले कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनाचे एक वेलविशर आमकां पूर्ण सहकार दिता मनीषो आमकां केन्नाय खंयच्याय कार्यक्रमाक आमगेले फाटीमाग शिरता मनीषो हांग्यो आयस्क्रीमाचे मालक प्रदीप पैमाम तांकां हांव हृदयपूर्वक स्वागत करता तांगेले संपूर्ण सहकार आज आमकां दिलेलो आसतना तांकां हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता अनेक मंगळूरची एक प्रतिष्ठित संस्था देश विदेशांत नाव पाविल तसल संस्था आज भारत बीडीचे मालक गौरवान्वित सुब्राय पै हांणी आज ह्या वेदिकेर आसाची तांकां हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता आज भारत बीडी मालक जावन आशिल्ले सुब्राय पै मामाकय हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता आज तुम्ही हांगा मेळ्ळेले सर्व जाण एक जोरदार चप्पाळ मारका दयकोर आज आर्क फार्मलॅब्स लिमिटेडचे मालक जावन आशिल्लो आमगेलो समाजाचो दीपक शणै आज आमगेलो वेदिकेर आयला आज येद्दोड क्रिकेट पंद्याट अशें बरो कोडियाल स्पोर्ट्साचे खंयचेय कार्यक्रम अशें बरो मठ मंदिराचे खंयचेय कार्यक्रम आसता बरो यूथ ऑफ GSB खंयचेय कार्यक्रम आसल्यार आमकां व्हड रितीन तनु मन धन सहकार दिवन तुमी करा आनी कसले उण पडल्यार मिगेला सांगा हांव आसा म्हणून सांगून आमकां पाठीमागची रफ्ताल तसल मनीस ताण तशें सांगला म्हणून सांगून
आम्ही तगेला सांगची नाही जलरे सर्व समाजाच्या अंक आमकां जबाबदारी आसा खाली दीपक शेणे मामू ताणें कितले सांगले तो कितले दिता जलरे सर्व समाजाच्या तर्फ जनालय सहकार आणि मुखारी पूर्ण रितीर जावका दीपक शेणे मामाला व्हड कोडगे व्हड सहकारू आज या क्रिकेट मॅच यशस्वी जावच्या तांगेल आसा आज तांकां हांगा मेळ्ळेल्या सर्व समाज बांधवा तर्फेन आज येदोड कोडगे दिवन आमकां यशस्वी जाल्यार क्रिकेट मॅच करच्याक सहकार दिलें जाल्यार आर्क फार्मा लॅब्स लिमिटेडाचे मालक दीपक शेणै तशीच तांगेल पार्टनर जावन आशिल्ले अजित कामत तांणी हाजी अनुपस्थिती तांकांय हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता तशीच वेदिकेर उपस्थित आशिल्ले आमगेले गौरवान्वित नित्यानंद पै आजी नित्यानंद पै म्हळ्यार कारकाळच्यो मनीसो कोंकणी फिल्म प्रोड्युसरू डायरेक्टरू फिल्मांतू मस्त कोडगे दिलेलो तसल मनीसो धार्मिक जावन मस्त चिंतन जावन गॅसाचे बिझनेस करून आशिल्लो तसल मनीसो आजी ताणें संपूर्ण आमकां ह्या कार्यक्रमाक सहकार दिलेलो आसा ताकाय हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता आसा अनेक मनीसो आमगेलो समाजाचो हे कोस्टल कर्नाटकांतू जल्मा येवन मुंबय तसल शहरांतू एक व्हड तसल कोडगे दिवन देश विदेशांतू मस्त कंपनी यशस्वी जावन मुखार सुन व्हरता जाल्यार नेतृत्व घेतिल्लो तसल मनीसो तोवय आमगेले दीपक शेणै मामाले आत्मीय मित्र SR वायलाचे प्रमुख जावन आसा आजी जयंत मामा आमगेलो वेदिकेर आसा तोवय तागेले कंपनी नेतृत्व घेवन ताणें एक प्रमुख जावन तागेली जबाबदारी तांगेली कंपनी तांगेले देश विदेशांतू 100 की चड देशांतू तांगेले कंपनीचे जबाबदारी वयसून घेवन कामगिरी करता आसले मनीसो जयंत मामाजी वेदिकेर आसा तांकां कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशना तर्फेन हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता तुमगेले सहकार आनी मुखारी अशीच आसो आमगेले कार्यक्रम यशस्वी जावच्याक तुमगेले सहकार आनी चड जावन मेळ्ळो म्हूण सांगून हांव तुमगेल्याक मागता आसा त्या मांत्रेन अनेक मनीसो आमगेले हाजी वेदिकेर उपस्थित आशिल्ले तसले मनीसो श्रीदेवी कॅश्यूज कारकळ हाजी मालक कोडुगैदानी खंयच्याय टायमार कसले सांगल्यार ना म्हूण सांगना आमी ताका मोगान अन्न माम म्हणटाची हाजी गणेश कामत हांणी अन्न माम म्हणटाची तांणी हाजी वेदिकेर उपस्थित आसाची तांकांय हृदयपूर्वक जाल्यार स्वागत करता आनी मुखारी आमी केन्ना केन्ना फोन करताची तेन्ना तेन्ना तुमी सहकार दिया म्हूण सांगून निमगून घेताची तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता वेदिकेर उपस्थित आशिल्ले मनीसो V2 पटाकीचे मालक तांगेले पटाकी उद्यम जावन आमगेलो नित्य निरंतर आमकां प्रत्येक वेवस्थेन सहकार दिलेलो तसलो मनीसो V2 अनंत कामत आमगेले देवस्थानाचे फुल ट्रस्टी माधव कामत मामाल पूत आज तो वेदिकेर आसा तुमगेले सहकाराक हांव धन्यवाद सांगताची आनी मुखारी अशी निरंतर सहकार व्हड रितीर मेळ्ळो म्हूण सांगून सांगताची तुमकांय स्वागत करता आनी मंगळूरचे यशस्वी जाल्ले लेख्ख परिशोधक चार्टर्ड अकाउंटंट SS नायक माम तुमगेले सहकाराक हांव धन्यवाद सांगताची तुमकां ह्या कार्यक्रमाक हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता वेदिकेर उपस्थित आसले जाल्यार आमगेले कोडुगैदानी मुल्की वेंकटरमण देवस्थानाचे ट्रस्टी जावन धार्मिक जावन मस्त चिंतन करून समाजाच्या प्रत्येक वेवस्थेंतू पूर्ण प्रमाणात आमकां सहकार दिवची मात्र न्हय एक कोडुगैदानी जावन आमगेलो वेदिकेर उपस्थित आसले जाल्यार अतुल कुडवा हांकां कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन तर्फेन हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत अभिनंदन करता आनी काही तुमगेले सहकार अशीची मेळत जावं म्हणून सांगून मागता आज आमगेले अनेक वेदिकेर प्रमुख बेळतंगडीचे उजिरे प्रदेशाचे हेसरांत उद्यमी एक मंगळूर बेळतंगडी भागांतू दिसाक 10 लोडू 15 लोडू सक्कर एक विक्का तांदूळ विक्का म्हळ्यार सामर्थ्य आशिल्लो तसलो मनीसू आज उजिरे राजेश पै आज वेदिकेर तो आमगेलो आसा व्हड एक व्यापार आसतो ग्रॉसरी बिझनेसमॅन ताणें आज संपूर्ण सहकार दिला आनी मुखारी तुगेलो सहकार आसा म्हळ्यार विश्वास आमकां आसा राजेश माम तुका ह्या वेदिकेक कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन तर्फेन हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता आसा आज यजमाना इंडस्ट्रीज हाजी नांवां विष्णुवर्धन तोंड ह्या पळयनातील खंयचेय एक मनीस ना यजमानाचो मालक वरदराज पै मामा आमगेलो आसा ताणें संपूर्ण आमकां सहकार दिला प्रति वर्स सहकार दिता आसा हाजे प्रारंभ देखून आमगेले क्रिकेट मॅचाक सहकार तूं दिला आनी मुखारी तूं दिता
आणि मुखारी तुगेल सहकार जावका म्हणून सांगताची ह्या कार्यक्रमाक तुका रथपूर्वक जावन हांव स्वागत करता आसा. अनेक आमगेलो समाजाचे व्यक्ती आजी आमगेले स्किल डेव्हलपमेंट अँड इंडस्ट्रियल वेवस्थेंत कर्नाटक सरकाराचे एक व्यवस्थित जावन जबाबदारी घेवन एक अधिकारी जावन काम करता आशिल्ले बाळेरी मामू वेदिकेर आसा. समनो बाळेरी मामू वेदिकेर आसा. तोय आमगेले समाजाची मंगळूरांतू रपता कार्स्टेटांतू रपता एक सरकारी अधिकार जावन तगेले संपूर्ण सहकार आसा. तो आमगेले विनायक पै मामाक बारी लागीं संबंधिकू म्हणून सांगून ऐकला. बाळेरी मामू तुकाय हांव ह्या एक कार्यक्रमाक रथपूर्वक जावन स्वागत करता आसा. श्री ग्रामोद्योगाचे प्रमुख जावन आशिल्ले जनार्दन आजी वेदिकेर आमगेलो आसाची तांकांय हांव रथपूर्वक जावन स्वागत करता आसा. तशीच आजी वेदिकेर आसता जाल्यार आमगेले प्रोफेशनल कोरियराचे नको आनी विंगड खंयचे सांगले कळना. नरेंद्र नायक मस्त आसा. प्रोफेशनल कोरियराचे मालक कोडुगै दानी आजी आमकां सहकार दिलेलो आसा. नरेंद्र नायक हांकां हांव रथपूर्वक जावन स्वागत करता आसा. तशीच वेदिकेरी हांग्यो आयस्क्रिमाचे मालकी प्रदीप पै मामाले धर्मपत्नी दीपा पै मामा आसा तिकाय रथपूर्वक जावन स्वागत करता. आमगेले कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन अशें बरो आमगेले सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्ट अशें बरो आमगेले यूथ ऑफ GSP अशें बरो ना मिगेल चुनावणे वेळार मिगेल सगळे लेखपत्र व्यवस्थित जावन सरकाराक लोकायुक्ताक सबमीट करता आशिल्लो एक तर्क कोण म्हळ्यार CA गौतम पै. तो आमगेले संपूर्ण लेखाचार ह्या सगळ्याची आमी आमगेले कुडला सांस्कृतिक प्रतिष्ठान म्हणून एक संस्थेचे मुखांतर आमी वर्साक एक व्हड रितीरी वागावेसाची कॉम्पिटिशन करता आसाची. तशीच स्ट्रीट फूड फेस्टिवल करताची ते कुडला सांस्कृतिक प्रतिष्ठान म्हळ्यार तेवे आमगेले संस्था बट ते सर्व समाजाच्यांक घेवन करता आसले कार्यक्रम केवळ आमचे गेले समाजाचे कार्यक्रम म्हणून सांगून न्ही सर्व समाजाच्यांक कोट्टून करता आसले कार्यक्रम कुडला सांस्कृतिक प्रतिष्ठान ताजे लेखपत्र ताणें पळोवचें. आनी एक खुशी कशें म्हळ्यार तो जेवो तेगेलो बॉस जेवो तेगेलो माव जगन्नाथ कामत आज थंय खंयचेय कामकारी खंयचेय वेवस्था केल्या का तांणी फीज म्हणून आमगेल्या घेवची ना आमी दिवची ना तांणी निंगूची ना आमी दिवची ना तांगेले लेखार सेवा आमी निरंतर असल काम करतना सेवा तांगेले लेखार असल मस्त जनाल सेवे निमित्त असल कार्यक्रम यशस्वी जावचे. आज ही पैसेलचा मालकान तांणी व्हेकल मॅन ऑफ द सिरीजक व्हेकल दितात तांगेले सेवा ताची प्रत्येक सेवा निमित्त ताच्या प्रत्येक हांगा बशिल्ले ह्या माध्यमार यूथ ऑफ GSP मुखांतर कोण कोण पळयता आसा की तांणी वयर वर्स तांणी आलोचना करका हांवें कसले दिवं का मिगेल आतां आशिल्ले कसले जायत हांवें एक अयोध्येंतू प्रभू श्री रामचंद्राल्या देवस्थानांतू ते अयोध्येंतू रामाल प्रतिष्ठापन जातना कितलीं लोकांन रामाल हत्र रपून वचून रपतना बंगार काची दारिमणी ब्रासलेट मुद्दी काणू देवाल डब्बे घाल्ले खंय मागीर घालना तर आलोचना करतना हो हांव ह्या रामार समर्पण केलें. तशीच प्रत्येक मनांतू आनी प्रति वर्स कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन अशें बरो यूथ ऑफ GSP अशें बरो कुडला सांस्कृतिक प्रतिष्ठान अशें बरो हाका आमी कांय पुणी दिवं का म्हळ्यार एक मानसिकतेरी हे कार्यक्रम यशस्वी जावचे तुमगेले सहकार आसा. ताजे वटोची आज रिलायन्स स्मार्ट बाजार हाजे प्रमुख जावन विशाल ತಾವು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಗೆ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಬಂದು ಈ ತಮ್ಮನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಖಿಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಹಜ್ ಮಾಲಕ್ ಜಲಲೆ ದಿನೇಶ್ ಪೈ आजी अन्य वेदिकेर आसाची तांकां आनी तांगेले धर्मपत्नीक हांव हृत्पूर्वक जावन स्वागत करता आसा. तुमगेले सहकार मुखांतर निरंतर आसो म्हण सांगून आनी आमी आज आमगेले वेदिकेर एकलो सान चल्लो एकलो वेदिकेर आसा. दोग जाण दैकोर मुखार येवका मंगळूरचे सायबीनाचे मालक सायबीन बिल्डिंगाचे मालक मंगळूरचे V बाजाराचे राबुका तुमकां म्हळ्यार येद्रापोत तितले हांव मालगड जाल देखून आपयला तांकां कोणाक येपय सायबीनाचे मालक V बाजाराचे मालक विजेंद्र भट्ट मंगळूर व्हड रितीर सहकार खंयच्या टायमार खंयच्या संदर्भाचेर आमी फोन करून भट माम तुमगेले सहकार जावका म्हळ्यार हांव संपूर्ण तुमगेलो टच म्हणून सहकार दितलो मनीस आनी तागेले कोडूक कशें म्हळ्यार तो खंयचे वेदिकेर येवचें ताका इच्छिना तो खंयचे वेदिकेर येना आसतरी थंय ताजितले खंय तरी भोंवता जाल्यार हांगा वेदिकेर येना ताच्या
तो मेळणी म्हणून सांगून तागेल पुत्तांगण आम्ही वेदिके बसकरायला कसं म्हणाले आम्ही उडगा जोर घेवं आमगेल कर्तव्य तागेल सहकार विजेंद्र भट मला तागेल पूतू आजी सुमित भट हांका रथपूर्वक जावन स्वागत करता तुगेले अन्नाले तुमगेल कुटुंबाचे सहकार आनी मुखारी अच्छी आसो म्हणून सांगून हांव देवाले मागता तुमगेले मागता ताजोटूची अनेक चल्लो आजी इंजिनियरिंग करता आसा तो चल्लो कोण म्हळ्यार RK एसोसिएशन मालक राघवेंद्र कुडवा म्हळ्यार 24 hours 365 days आमगेलो ओट आसता मनीस आजी कर्नाटक गव्हर्मेंट अशें बरो पांडिचेरी गव्हर्मेंट अशें बरो विंगड गव्हर्मेंटाक नबार्ड लोन ABD लोन इंटरनॅशनल बँकांतून लोन घेवन दिवचो जाल्यार कर्नाटक गव्हर्मेंटना विंगड राज्याक सहकार करून दिवचो जाल्यार कन्सल्टन्सी फर्म RK एसोसिएट्स आजी मंगळूरांतू 24/7 1000 कोटीचे वॉटर पाईपलाईन काम जाता जाल्यार आजी राघवेंद्र कुडवा नेतृत्वार जाता आसा तशीच तोवे हांव तुमगेलो दोस्ती हांव वेदिकेर येना मिगेल संपूर्ण सहकार आसा आनी तुमी मिगेल चेड नांव सांगलें वयर वर्सा ताजे डबल सहकार आसा हांव वेदिकेर येना मिगेल पूत बसता म्हणून सांगून तागेल पूतू ताका आजी वेदिकेर राहुल कुडवा हाका आजी वेदिकेर ताणें पेटोवन दिवन मिगेल संपूर्ण सहकार आसा म्हणून सांगला राहुल कुडवा आनी मुखारी सुमित भट मामाने तुमगेले अन्नाला सांगून आनीकय चेड सहकार दिवं तशी अन्नाक सांगका येद्र राबोवन आजी तुमकां मस्त स्वागत केला म्हणले अन्नाक सांगका म्हणून सांगताची तुमकां स्वागत करता दय करून वेदिकेर बैसा आनी आजी मोटल कंपनीचे प्रमुख जावन आशिल्ले नागेंद्र पै आज आमगेलो वेदिकेर आसा नागेंद्र पै मामो ताकाय हांव रथपूर्वक जावन स्वागत करता तागेले सहकार हांव धन्यवाद सांगताची ताकाय रथपूर्वक जावन स्वागत करता आसा अनेक कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ना आमगेल खंयचे एक समाजाचे आमगेल चरक्यांक गेले कार्यक्रम कसा आसा ताका फाटीबला मागची राबून हांव मातसो म्हणून सांगून आमकां मार्गदर्शन करतलो मनीस कोण म्हळ्यार हनुमंत कामत गुरुपूर हनुमंत कामत तो आमगेले सगळ्याची एक 200 तुकून 300 चरकेल तंडलांतू मलगड मनीस म्हळ्यार तो एक सिनियर सिटीजन वरल पुरा लेस देन 60 तो सिनियर सिटीजन ताणें खंय तरी आमी चुकामुकी केल्या रे तशें न्हय त्या चुकला तुमी समकोरका म्हणून आमकां तिद्दुपडी करून आमकां सांगतालो तसो एक मनीस मार्गदर्शक संदर्भाचेर खंयचेय संदर्भाचेर रात्री 2 घंटे फोन करून हनुमंता तुगेली आवश्यकता आसा म्हणून सांगले रे तो उठा न्हू आमगेलो मेळटा जाल्यार एक मनीस आज आमगेलो वेदिकेर आसा ताका हांव रथपूर्वक जावन स्वागत करता आनी वेदिकेर कोणाकय सोणी म्हणून लेखता सर्व वेदिकेर आशिल्ल्या मलगड्यांक डोनर्सांक हांव रथपूर्वक जावन स्वागत धन्यवाद समर्पण करता आज ह्या वेदिकेर नहीं आशिल्ले मस्त जन वेदिके मुखार आसाची ना कार्यक्रम येनाची आमगेल्या कार्यक्रमाक सहकार दिलेलो आसा उदाहरण ह्या क्रिकेट मॅच यशस्वी जावन चोरका जाल्यार एक 200 कार्यकर्ता एक 2-4 दिवस रात्री पडल्या ग्राउंडांत काम केलें आसा ग्रास कटिंग तुकून धरलेले पिच्चा व्यवस्था लायटा व्यवस्था ಇನ್ನಿತರ सर्व व्यवस्था केलेले व्हडले आमगेले कार्यकर्ता ತಂಡ स्वयंसेवक ತಂಡ काय उणेन एक 250 जन 250 कार्यकर्ता स्वयंसेवक आमकां सहकार दिलेलो आसा त्या कार्यकर्ता स्वयंसेवक ತಂಡಕ್ಕೈ हांव स्वागत धन्यवाद तुमगेले प्रयत्न आज क्रिकेट मॅच यशस्वी जाला वेदव्यास कामत आज MLA जावन कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनाचे एक हितैषी जावन आज हे एक माईक घेवन उलयता अशें बरो जाल्यार हांव माईक घेवन उरलो न्हू हांव मिंचितले वतालो जाल्यार हे कार्यक्रम सहकार यशस्वी जावंक जाल्यार हे कार्यकर्ता स्वयंसेवक कोडिका ताजोटोची विवेक ट्रेडर्स मालक जालो नरेश शेणै आमगेलो आत्मीय जालो चेतन कामत नरेश प्रभू संतोष भंडारी पांडुरंग नायक आमगेलो संदेश कामत अशीच मस्त व्हड तंड आसा कोण कोणाला नांव सांगचें मस्त जनां नरहरी भटमाम गोपीनाथ भटमाम मस्त जन आसा कोणाले तरी नांव सांगल्यार आनी कोणाले चुकले म्हळ्यार बेजार करूं नाका तुमगेलें नांव आमगेलें किरण तत्तावळांनी सांगता तुम्ही पुरा जनाल प्रयत्न आज यशस्वी जाला मस्त जनांनी देणीक दिला रात्री पहिले तुम्ही काम केला हा काम आज यशस्वी जाला म्हणून आज म्हाका सह्याद्री इन्स्टिट्यूशनाचे मालक ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ एक विषय म्हळलो ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸತನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ आज ताणें सांगिल्लें हाजे पुढे सांगला ह्या नमुने फूड कोर्टारी
जण येता वत्ता कत्ता वत्ता गम्मत एंजॉयमेंट एक फॅमिली एटमॉस्फियर असले हजार गटले लोक खंयचे जनके वोट करक मला जायना आज तुम्ही वोट करतासाची आमची गेल समाजाच्या सहकार असं आज मस्त जाती संघटनेचे विंगड विंगड जाती गेल क्रिकेट मॅच यांची ग्राउंड जाता जन असना खेळता इकडे जन अंपायरू आणि ऑपोजिट टीमाचे 8 जण सोडल्यारी जन असना इतल्या जनाल सहकारू खंयचे एक त्यांनी खंयचे एक विनूतन कार्य आज सांगला मी इंडियन पार्लिमेंट अंतो पार्लिमेंट कन्स्ट्रक्शन कोडीक कोण आमचे गेल समाज खंयची एक विशेष केलेला बंगरा लालकी कोण केला सगळे देश अंतो आमचे गेल समाज मान त्याची प्रति एक विनूतन समथिंग इनोवेटिव्ह आयडिया कोरनु ಕೊಡುಗೆ ದಿವಸಲ ಕಂಚೆ ಸಮಾಜ ಅಸ್ಲರಿ ಅದು ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರವೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ म्हणून तन्नी सांगताची तन्नी हुडगास करताची आणि एंट्रन्साचे डेकोरेशन हे पुरा आमगेले मंजेश्वराचे लक्ष्मण भक्ता आणि फ्रेंड्स अरेंजर्स सांगेले कोडुगे हांव कसला तुगेल नाव सांगला म्हळ्यार ताज्यानी बिल्लांनी केदनाय तूं निंबूचनाचे तुगेल लेकर कोडूक जावन आसो का म्हळ्यारगोस्कर तुगेल नाव सांगला म्हण तुवें तूं तागेले लेकर नाव समपडा 8 वर्ष तुकून तुगेले लेकर धन्यवाद तशीची आणि मतदानाला कोडुगे निमित्त आज चंद्री तिरचल्ला आणि सर्व कोण कोण अಕ್ಕ तनुमनदನ मस्त ಜನನ सान ರೀತಿರಿ ಓಡ್ ರೀತಿರಿ ಕೊಡುಗೆ दिलेलाची ತಂಗೆला नाव सांगू वचनाची तंक पुरा जनक हांव धन्यवाद स्वागत करताची ह्या कार्यक्रमाक हांव सर्व जनांक स्वागत धन्यवाद करताची विनायक पै माम आज तुमका ह्या एक वेदिके मुखांतर सन्मान करच्याक मस्त खुशी जाता तुमकां स्वागत करताची आज आमगेल्या कार्यक्रमाक ओड रीतीर सहकार दिलेला दीपक शेणे मामाके पुनरपी धन्यवाद करताची आज ह्या सर्व कार्यक्रमाक आमगेल सर्व समाज बांधव पुरा जनके रथपूर्वक जावन स्वागत करताची 16 टीमा ओनर्स आज 16 टीमा ओनर्स तन्नी तंगेला जबाबदारी घेवन ह्या टीम मक जाऊ का म्हणून तक्का संपूर्ण खर्च करून जबाबदारी त्या 16 टीमा ओनर्सना सहकार दिलेला प्लेयर्सन सहकार दिलेला नाना रीतीर सहकार दिलेला सर्व जनांक हांव हृदयपूर्वक स्वागत धन्यवाद समर्पण करताची ह्या क्रिकेट पंद्याटक आणि मुखार तुमगेले पुरा जनाला आम्ही करचे खंयच्याय कार्यक्रमाक तुमगेले पूर्ण सहकार आशीर्वाद आसो म्हूण सांगून हांव तुमगेले मागून घेताची म्हगेले स्वागत भाशण हांव मुक्ताय करता आणि मुखारी कसले विसरला म्हण जाल्यार आमगेले किरण एक हाय हॅलो नमस्ते कसले यूथ ऑफ GSB रे निरंतर जावन एंकर जावन आशिल्लो किरणाक हांव आनी नंतर तागेले कार्यक्रम मुंदरसोजाक ताका वानू कोण दिता म्हूण सांगताची सर्व जनांक स्वागत करताची ह्या कार्यक्रमाक शुभ हारयता धन्यवाद बोलो भारत माता की अनेक खुशी विषय कसं म्हळ्यार आम्ही राजकारणी बटमाम मैक घेतल्यार सुरबार सोणाची तुम्ही क्लॅप मारला तशी आमकां खूश जाता लायक जाला म्हण आनी काही मस्त उलयताची हांव कसा खूश बघू का म्हळ्यार आज वेंकटरमणाला आशीर्वादार सोम्याल विशेष जाल्यार आशीर्वादार तंगेल कृपा कटाक्षार आज अयोध्या श्री रामचंद्राला विशेष जालेले थंय पूजन जालें तसलें आनी सोम्याल विशेष जालें प्रसाद तीर्थ प्रसाद आज हांगा आमगे कार्यक्रमा पाविला सर्व आमचे गेल समाज बांधवांक गोपी भटमामू त्या वितरण करता हे तीर्थ ह्या संदर्भाचेर येवन आमकां संपूर्ण एक आशीर्वाद मेळ्ळा म्हळ्यार एक भावनेर वेंकटरमण लक्ष बरो सर्व देवाला आशीर्वाद लक्ष बरो तशीच सोम्याले विशेष जालेले कृपा कटाक्षारी हे कार्यक्रम चंद्रितिरी यशस्वी जावन चलता म्हूण सांगून हांव सांगूक इच्छा करताची ह्या कार्यक्रमाक शुभाशय सांगता धन्यवाद बाबಣ್ಣ एक शासकालय ಹುಡುಗಾಸು कितले म्हळ्यार आमगेले बाबण्णाल ಹುಡುಗಾಸು एक पंद नाव तांकां कळ्ळें म्हण जाल्यार आनी लायफ लाँग ते तुमी खंय चमकल्यार नाव ಹುಡುಗಾस आसता तांकां खंयचेय वॉर्डाचे गोवाके कॅम्पेनिंगा चमकले ते प्रति एक घराचें आमगेलें नाव तें ಹುಡುಗಾस बाबण्णा आसता तशें जावन आमगेले मोगा शासकाक एक पंद जोर क्लॅप्स मारया अशेची मुखारी होडोड पोजिशन स्टेटांत मेळटवरी जत्तर हब्बो म्हणल्यार एक आशय आमगेले तशेंच पुरा गेस्टान दयकोर न्हू सकल दीप प्रज्वलनಕ್ಕೆ येवक म्हण हांव निमगून घेता पुरा आमगेले गेस्टान वेदिके वयर आशिल्ले आनी पुरो जनांनी सकल येवन दीप प्रज्वलनेंत भाग घेवक म्हणून निमगून घेता GPL उत्सव 2024 आकम्यात येवन पावल्याची फूड कोर्ट अशा पुरो किड झोन अशा पुरो
सगड ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ GPL उत्सव ಅಂತೂ ಜತ असता. GPL उत्सव ಅಂತೂ आम्ही तुमका गोतशील वरीची हेलिकॉप्टर हल्ला दीपा पै मॅम तुम्ही देखोरनो एदरा येऊक म्हणून म्हणून घेता मस्त सकड नव ऍक्टिव्हिटीज हे कोडियाला येत असं म्हणल्यारी त्या GPL उत्सव संदर्भेची मस्त ऍक्टिव्हिटीज जतस जेवण आम्ही पूरा आमची गेला ना एक प्राऊड फीलिंग आरी GPL उत्सवाक सपोर्ट कर का तशीच थज्या भाग जाऊ का आर्च फार्मा लॅब्स लिमिटेड GPL उत्सव इतली ग्रँड रितीर जातस म्हणून गेला रे तका प्रत्येक आमगेला स्पॉन्सर्सा कमी या संदर्भेरी मस्त धन्यवाद सांगतात. स्मार्ट बाजार पुजलना आभरण ज्वेलर्स DBS लिज मॉन्टेजेंस इंडिया अरुणा मसाला जयलक्ष्मी मोटू दमदार बिर्याणी हाउस फिन पवर भारत ऑटो कार्स प्राइवेट लिमिटेड सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड SR मेडिकेअर सेंचुरी डेव्हलपर्स तशीची RK असोसिएट्स कोडियाला. GPL उत्सव या वर्षांतू एक एडिशनल कसं म्हणारी किड्सोन आता मी डॅशिंग कार घाला मस्त जनक हे खुशी विषय तवळ मल्लावरी बाबणानं आमगेले CA काम पूरा करचे CA गौतम पै ICAI चे चेअरमॅन जलल असं त्या संदर्भेरी तका कंग्रॅच्युलेशन्स आम्ही या संदर्भेर सांगता असं यंग बडिंग ऑन्टरप्रेनर्स म्हणका राहुल कुडवा आणि सुमित भट शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं. कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन तुमका गोतशील वरीची एक ATGS अशी तसल्या एक स्पोर्ट्स असोसिएशन हक्का तुम्ही डोनेशन दिले म्हणजलारी तुमका टॅक्स बेनिफिट मिळता आणि आम्ही प्रति वर्ष सेवांजली दखून वर्षद व्यक्ती म्हणून मस्त वर्ष पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर म्हणून करका म्हणून लेखून एक 4 वर्ष दखून आम्ही करता चमकलेज आता आज या वेदिकेवेरी पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर जावचार आसा त्याच्यावर श्री विनायक पै माम देखोर तुम्ही येवन आमगेल्या मुखार अशे खुर्चेरी बैसुका म्हण आमी निमगून घेता असाची देखोर न्हू हे खुर्चेर येवन बैसुका एक समाजाक एक व्यक्तीला स्टोरी तन्नी केलेलं काम सन्न चेरडुवांक मोटिवेशन जावका म्हणल्यार इंटेन्शनार आमी सन्मान कार्यक्रम दवरलेले आमगेले गेस्टान पूरा जनान येवन तांगेलो टू रब्बुका म्हणून आमी ह्या संदर्भेरी निमगून घेता असाची आमगेल्या एद्राक तवळी संगिलवरी मस्त सकड काम केलेले श्री विनायक पै टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडाचे CEO आमगेलो असाची जोर क्लॅप्स मारायची त्यांनी केलेलं काम
आमगेले सकड समाजाकच एक व्हडले प्राऊड फीलिंग. Vinayak Pai is the MD and CEO of Tata Projects Limited, India's premier sustainable technology-led EPC, engineering, procurement and construction company. Tata Projects delivers EPC solutions for the infrastructure, buildings, energy and industrial sectors. Some of the TPL's marquee projects are the new Parliament building, Mumbai Trans Harbour Link, Atal Setu, Noida International Airport, HPCL Rajasthan Refinery Limited, Tata Electronic Factory, ISRO Trisonic, Wind Tunnel, Chennai Metro, etc. Prior to Tata Projects, Vinayak Pai has worked in US and Europe, leading global businesses in over 50 countries. First as president, ECR at Jacobs, one of America's leading EPC company, and later as group president energy and chemical services business at Worley, Australia's top EPC company. Aji Amgel Mukarashe, Shri Vinayak Pai, Hanka पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर म्हणून आम्ही हॉनर करूक मस्त खुश पावताची. हे संदर्भात तुम्ही रबिलांनी जोर चप्पाळ मारका. एक एप्रिसिएशन म्हळ्यार रबिल कडेन तुम्ही दिवची असेल त्या क्लॅप्स. हे संदर्भात एक दोन्ही उत्तर आमगेल खातीर तुम्ही उल्लो का म्हणाव श्री विनायक पै हांगे लागी निमगून घेतास. नमस्कार. गुड इव्हनिंग मँगलोर. आज हांगा वेदवास कामत माम आणि बाकी पुरा डिग्निटरीज थँक्यू व्हेरी मच. कोडेयल स्पोर्ट्स क्लब, यूथ ऑफ GSB, उठू लोकांना म्हाका हांगा आज इनवायट केले आणि सत्कार केले बद्दल थँक्यू व्हेरी मच. आय एम रियली ऑनर्ड. इट्स अ बिग ऑनर. हे पार्लिमेंट हाऊस आणि हे प्रोजेक्ट्स कोरून घेनो मस्तीतले कण एवॉर्ड्स आणि रेकग्निशन मेळटा जाल्यार ते आमगेल कम्युनिटी कडच्यान मेळ्ळ्यार आनी ते स्पेशल उरता. अँड फर्स्ट ऑफ ऑल वी शूड नॉट फॉरगेट की आमी हे स्पोर्ट्स फंक्शनां आयल्याची आणि हे स्पोर्ट्स आज आय डिडंट एक्सपेक्ट हांगा आयिल्ले तेन्ना दिशिल्लें नाशिल्लें की इतलं व्हड प्रमाणार आणि इतलं बरें अरेंजमेंट उरतलें. हांगा टीव्हीर ते येता आणि ते द वे इट इज कॅप्चर्ड. दीस इज फिनॉमिनल. हांव रियली इमॅजिन केलें ना की खंय एक समाजाचे इतले लोक एकत्र येवन अशी ऑर्गनायज करच्या जाता आणि इतले लोक अटेंड करताची. सो रियली कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू एव्हरी वन हू इज इनवॉल्ड. आणि स्पेशली मस्तीतल पंता आता लास्ट 2-3 वर्सान तू टाटा आणि हे प्रोजेक्ट्स स्पेस जॉईन करना पटेन मस्तीतल पॉलिटिशियन्साक मेळचे ऑपॉर्च्युनिटी मेळ. मेनी युनियन मिनिस्टर्स, प्रायम मिनिस्टर आणि ओटू तर मस्तीतले लोक विचारता तू इतले लोकांक मेळटा आणि तुगेले फेवरेट पॉलिटिशियन कोण म्हूण. आणि ते चेंज जाता उरता मुगेले बेस्ड ऑन हू आय मीट. But I must really say, for at least the next foreseeable future, if somebody asks me who is your favorite politician, it will be Mr. Vinayak Pai. Because I am really amazed, sir. I mean, tum polonu and tumgel interaction with your community, I am not seen in any politician. I am not just praising you. Such a humble personality who knows everyone. उठू लोकांक तांक कसं करताची परिचय असा, कशी कनेक्शन करताची. हे असल मॅग्नेटिक ग्लू असल्या शिवाय कम्युनिटी टुगेदर येऊन घेऊन हे करच्या जायना. आय एम शुअर. आणि आज तांगेल वेडिंग एनिवर्सरी. सो एव्हरी वन प्लीज क्लॅप फॉर सर. आणि ते आज उठू हांगा येऊन घेऊन टाइम स्पेंड करता असाची. आय थिंक प्लेसेस लाईक मँगलोर as a
big role to play in India. At India आम पुरा हे डेव्हलप जाता आसाची आमी पळयताची. इतलं इकॉनॉमी इतलं ग्रोथ जाता आसा, इतलं इन्फ्रास्ट्रक्चरा ग्रोथ जाता आसा, इतलं यू नो भायल्यान पुरा लोक येवन घेवन मस्त इतलं कंट्रीज लोक येताची. वारंवार येवन विचारताची इंडियात कशें हे चल्ल्या, कितलं फास्ट चल्ल्या, हे टेक्नॉलॉजी इतलं चलता आसा आणि सस्टेनेबिलिटी इतलं चलता आसा. खंय जगा जायनाशिल्लें तसं इंडियान जाता आसा. उठू लोक येऊन घेऊन विचारताच. आता कसं नाही की ह्या डेव्हलपमेंट इज डेफिनेटली द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेव्हलपमेंट. आतावरकी जे डेव्हलप झाल्या आम्ही 5th लार्जेस्ट इकॉनॉमी, $3 trillion प्लस. आता नेक्स्ट वी हॅव टू गो टू $5 trillion प्लस अँड यू नो बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकॉनॉमी. हे काम आता नेक्स्ट बॉम्बे, बँगलोर, दिल्ली जायना. दिस हॅज टू हॅपन इन द नेक्स्ट प्लेसेस इन इंडिया. And it has to be places like Mangalore which have to lead in development of India in future. Now I see a tremendous opportunity and I see a tremendous sense of business community here coming together, and I think forums like this, Hajen, it is going to really, trust me, it is really going to help India evolve to the next level. We have to maintain talent in places like this. And I have seen that. I have gone to many places in Karnataka, in Mysore, in Hubli, here and all. He asal functions जे जातात, and this is by far the best. Hajen लोक आणि talent remains here. Now many big corporations, आम्ही आता next office खंय open करचे म्हणून चर्च करताची. We don't go to metros. कित्याक मागीर थंय loyalty ना. लोक you know येताची वताची. Bangalore is the next place. तर अशी आम चर्च केलं तेन्ना we always say that the next has to be places like Mangalore and many other places where there is lot of talent but people love to stay here. आणि त्या forums like this is really important. हे पुरा आशच्या देखून तुम्ही इतलं पुरा कष्ट घेऊन घेऊन हे पुरा ऑर्गनाइज करच्या देखून हे लोक यंगस्टर्स विल स्टे हियर. नाल्यार ते पुरा हांगच्यान वतले. सो दिस इज रियली ग्रेट वॉट यू ऑल आर डुईंग अँड इट इज नॉट जस्ट दिस फंक्शन. You are really building the next India, all of you. And I really salute to you, hats off to you, what you are doing. And finally, I'm really privileged and proud to be here today. And really special occasion for me. Thank you, Pradeep Pai Ma'am. He asked me, and you know, whenever he asks anything, I cannot say no. And I really think it is the best time, well spent 2 days here. And I really wish all the organizers all the best, and finally the teams, the 16 teams and the owners, you make this happen. I mean, you make the sports people happen, and believe me, I have been a sports person, you know, and I have seen that people who have to succeed, the sports people have the better chance because they are very much, you know, knowledgeable about teamwork, about how to work as a team, you know, how to have the never say die attitude, how to have the winning attitude. हे पुरा स्पोर्ट्सान येता आणि हे पुरा आमी प्रोत्साहन दिताची. It is very important to develop the character of the youngsters, and you know 16 teams and so many youngsters playing this game. I really salute all of you and wish you all the best for your tournament, and may the best team win. And thank you very much. पार्लमेंटाचे व्हिडिओज मिळाले, पार्लमेंटाचे एक्सपिरियन्स बेगीन शेअर करत म्हणून. तर हे पार्लमेंट हाऊस जे आसा ते एकदम युनिक स्ट्रक्चर. 26 मंथ्सा भितर आमी कंप्लीट केलें. ते पुरा इंडियन मटेरियल यूज केलें. एक बी फॉरेन मटेरियल ना तंतू. ते प्रायम मिनिस्टराल ते इन्स्ट्रक्शन आशिल्ले. आणि हे जावच मेन कारण म्हळ्यार खरेची Prime Minister Modi treated it as his house. He treats it as his house. Even आता ते पहिले पार्लिमेंट करना आशिल्ले तितले टाइम हांग करताचे. Every day he is in the parliament. आणि आमगेले ते ऑपरेशन्स अँड मेंटेनन्स आणि 5 वर्सां आमकां करचे आसा. आणि हांव वारंवार म्हणटाची प्रायम मिनिस्टर म्हणटा त्या सरळ ना, ते हे बिगेन वांकडे आसा, हे बिगेन हे आसा. इतले ते बारीकीन ताचेर लक्ष दिताची. आणि मेन म्हळ्यार दिस इज हे पार्लिमेंट जावचे इतले फास्ट. हे असल बाकी मस्त इतले नेशन्सा पार्लिमेंट जाल्या. देर इज वन कंट्री, आय वोंट नेम इट, तुम गुगल केले तुमकां कळटले. 7 वर्स लागले एक पार्लिमेंट बांदच्याक. आणि इतलो होड बी नाशिल्ले. जाल्यार आमकां इंडियांत आतां आमी पुरा सांगताची की जे स्पिडार आमगेले प्रोजेक्ट्स जाताची.
आणि जे क्वालिटीर जाता जे बिकॉज इट्स नॉट ओन्ली स्पीड हांत इतलो वूड वर्क आसा आनी इतलो स्टोन वर्क आसा की ते भारी कॉम्प्लिकेटेड उरता जाल्यार ते गव्हर्मेंटान आमकां ते मॅन्डेट दिले आणि मस्त तितलो सपोर्ट केला आमकां स्वता करच्या जायना कसं एक परमिशन लागलें कितें लागलें ओवरनायट त्यांनी आमकां पुरा हेल्प करून घेवन PWD डिपार्टमेंट आमगेले बरशी हे करून आनी पुरा एकदम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जाले ते म्हणून इतलो फास्ट जावचे लागले आणि दॅट्स वाय आय से दॅट आज इंडियान जे स्पिडार कसं आमकां काम करच्या जाता ते जगा खंय जायना हांव मस्तीतलं लास्ट 5 हांगा येवचे पयलीं 5-7 वर्ष भायर मस्तीतलं कंट्रींत बिझनेसीस लीड केल्याची पळयल्याची प्रोजेक्ट्स कशे जाता म्हूण पळयल्याची इंडिया जे स्पिडार आज प्रोजेक्ट जाता आसाची ते खंय जगांत इम्पॉसिबल जावचे हांव एक एग्जाम्पल दिता आमी ते नोयडा एअरपोर्ट तुमकां सांगलें आमी इट इज अ ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट रायट फ्रॉम स्क्रॅच ते एअरपोर्ट आमकां 2.5 वर्स भितर बांदची मॅन्डेट आसा सेम टायमार सिडनींत आनी एक एअरपोर्ट असलो चलता आसा ताका 6 वर्स जाली आनी ह्या एअरपोर्टा नंतर तें कंप्लीट जावचें आसा मागीर इतलो स्पिडार आमगेल हांगा काम जाता आनी दॅट इज आय थिंक द मेन थिंग इज आमी आतां म्हणटाची की इंडिया वॉज इनक्रेडिबल नाव इंडिया इज क्रेडिबल बिकॉज आमी सांगिल्लें तें करताची आनी त्या स्पिडार करताची काही जगा खंय करच्या जायना म्हणून तर हे एक्सपिरियन्स पुरा पार्लिमेंटांत आमकां मस्तीतले मेळ्ळे आनी भारी खूश जाले ते पुरा प्रोजेक्ट करून तातूंतल्यान शिकच्याक मस्तीतले शिकच्या बी मेळ्ळे थँक्यू धन्यवाद आज ह्या देशाचे नवे पार्लिमेंट बंदूच्या कन्स्ट्रक्शनाचे मेन रुवारी विनायक पै मामाका आमगेल्या सर्व समाजातर्फेन स्वागत केलेलं आहे आणि तागेले एक्सपिरियन्स कसा सांगला हे सर्व आमगेल्या समाज बांधवांच्यांनी उडगात दवस्त असले एक विषय तुमकां देव बरें करूं म्हणून सांगून हांव सांगताची आनी मुखारी कार्यक्रम किरणान चलोवन दिवं धन्यवाद तशेंची मुखारी आमगेले 16 टीम्स आसाची तांकां ह्या संदर्भात आमी धन्यवाद सांगू का जयकार स्ट्रायकर्स टीमाचे ओनरान देखोरन वेदिके वेर येवका म्हणून नेमून घेता आसा जयकार स्ट्रायकर्स आभरण डायमंड्स टीमाच्यांनी वेदिके वेर येवका मुंबई पल्तान्स मैसूर वॉरियर्स UK एकादश सारस्वत मल्पे यूनाइटेड कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब इरुवत्तूरू स्पोर्ट्स क्लब कोडियाल सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बल्लंबेट्टू ASKB क्रिकेटर्स बेंगलुरु माल्सी स्मैशर्स उडुपी ब्लास्टर्स अमचिगेल चेर्के राइजिंग स्टार्स मैंगलोर ओळलंके फाइटर्स मुल्की देखोर तुम्ही येऊन मेमेंटो रिसीव कर का म्हणून मी निमून घेता सच आर्च फार्मा लॅब्स लिमिटेड GPL क्रिकेट अंतू 16 टीम्स पार्टिसिपेट करतात विंगड भागाचे ओनर्स एक टीम घेऊन आमगेले ऑक्शन प्रोसेस असताना तंतू 18 प्लेयर चूज करतात देखोर टीमाच्यांनी इतर बुका म्हणून निमून घेता आसा ऑक्शन अंतू 18 प्लेयर चूज जातरी तांकां विशेष जाल्ले प्रॅक्टीस करून GPL क्रिकेटाक येवन भाग घेतात एक टीम करका म्हणचलारी तितले सुलभ ना खर्चूय आसता पूरा प्लेयर्स आवटू कोऑर्डिनेशन करका जाता तशें जावन आमगेले 16 टीम्साक आमी ह्या संदर्भेरी ऑल द बेस्ट आणि कंग्रॅच्युलेशन्स आणि धन्यवाद या संदर्भेरी सांगता सच पूरा टीमाच्यांनी देखोर जलतीतले बग्गी वेदिके येवका तशीची
मुंबई पलतानसाचे मेमेंटो कलेक्ट करतासाची दीपक अण्णाची कलेक्ट करका म्हणले एक आशी तांगेल टीमाक मुंबई पलतानसाचे टीम ओनर आमगेले दीपक शणै वाशी. आर्च फार्मा लॅब्स लिमिटेड GPL उत्सव या संदर्भात आम्ही अजित कामत अण्णा काही मस्त धन्यवाद सांगताची. आर्च फार्मा लॅब्साचे अजित अण्णा आजी येणी जलारी आणि खैजो देखून लाईव्ह पळयत असताची तांकां या संदर्भात आम्ही धन्यवाद सांगताची. आणि खंयचेय टीम वरला म्हणजलारी मागीर तुम्ही आमगेले मेमेंटो कलेक्ट करून घेवीत. तशेंच आमगेले यूथ ऑफ GSB आसा पुरो कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनाचे खंयचेय कार्यक्रम आसा पुरो पूरा सपोर्ट करचे तसले दीपक शणै वाशनान दयकोर एदरा येवका कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशना देखून विशेष जल्ले मेमेंटो तुम्ही कलेक्ट करका या संदर्भारी म्हणून आमी निमगून घेता आसाची. अशीच तुमगेल साकारू केन्नाय आसो म्हणून तुमकां आमी ह्या संदर्भारी सांगता आसाची. आर्च फार्मा लॅब्स लिमिटेड GPL उत्सवांतू दीपक अण्णाले मस्त साकार आसा. ह्या संदर्भात आमी तांकां सरस्वती दिता आसाची. कित्याक म्हळ्यार मस्त आर्टिस्टाक तांणी सपोर्ट करताच. मोगान गलचित असेल एक शाल तुम्ही स्वीकार कर का या संदर्भारी अशीच निरंतर जावन तुमगेल सपोर्ट आमगेल सगळे थंडा वयर आसुका म्हणून आमी निमगून घेता आसात. मुखारी आमगेलो टू भारत ऑटो कार्साचे सुब्राय पै मामा आसाची दे करून तुम्ही येद्रा येवका म्हणून आमी निमगून घेता आसात. तुमकां मोगान आमी ह्या संदर्भारी या संदर्भात आम्ही तुमकां मस्त धन्यवाद सांगता आसाची. अशीच तुमगेल साकार निरंतर जावन आसो म्हणून आमी दिता अशी हे मोमेंटो एक राम मंदिराचे कलाकृती हे संदर्भात आमी दिता आसाची. दीपक अण्णा देखोरून येवन जॉईन जावका आमगेल पुरा स्पॉन्सराक मोमेंटो दिवच्या तुमगेल साकार अत्यगत्य तुमी आमगेले बॅक सपोर्ट म्हणून आपास आमी सांगता आसाची. तशीच आमगेलो टू जयंत प्रभू अण्णा आसाची देखोरून तुम्ही येद्रा येवका आमगेल मोमेंटो स्वीकार करका म्हणून आमी ह्या संदर्भारी निमगून घेता आसाची. SR ऑयलाचे तर्फेन मस्त आमकां सहकार दिता अशे जयंत प्रभू अण्णाक मस्त धन्यवाद ह्या संदर्भारी सांगता आसाची. तशीच आमगेलो टू श्रीदेवी कॅशूचे अनुमाम आसा अनुमाम देखून येद्रा येवन मेमेंटो कलेक्ट करका म्हणून आमी निमगून घेता आसाची. गणेश कामत माम आमकां प्रतिपद आमगेल पुरा कार्यक्रमाक सहकार दिता आसता. तुमकां ह्या संदर्भात आमी मस्त धन्यवाद दिता आसाची. नेक्स्ट आमगेलो टू नित्यानंद पै मामा आसाची देखोरून तुम्ही येद्रा येवन आमगेले मोमेंटो स्वीकार करका म्हणून आमी ह्या संदर्भारी निमगून घेता आसाची. तशीच आमगेले खंयचेय कार्यक्रम जाल्यार यूथ ऑफ GSB आसो कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन आसो तशेंच खंयचेय आमी कार्यक्रम भायर रितीरी करता आसा म्हळ्यार ते एक कपल मिस्टर अँड मिसेस पै म्हणका हांवें श्री प्रदीप पै तशीच दीपा पै
आणि दोग जाणांनी येद्रा येवका ह्या संदर्भेरी तांगेले दोग जाणांले सहकारू आम्ही कसं नाही प्लॅनिंग करताना तांकां आयडिया आसा तशीची विंगड विंगड रितीरी सहकार तांणी दिता आसताची तुम्ही येद्रा येवन मेमेंटो ह्या संदर्भेर कलेक्ट करका म्हण हांव निमगून घेता आसा. तुमगेले सहकार अशीची निरंतर आसको हे जत्तरी आम्ही बिझनेसमॅनाक एक डिनर मिठे अरेंज केला तांतू विशेष रीतीचे आईस्क्रीम आहे हंगे आईस्क्रीम देखून आम्ही खावचार आसाची ताकाय थांगेले एक सहकार आसा जावन ह्या संदर्भेर आम्ही तांकां ह्या संदर्भेरी धन्यवाद सांगता आसाची. तशेंच आमगेलो टू संध्या ट्रेडर्स उजरेन तू घरघरा गोतशी ब्रँड दक्षिण कन्नडांतूची मस्त नाव घेतलेले धर्मस्थळ क्षेत्राक मस्त रितीर काम तांणी करताची थंय उजरेन तू तशें जावन राजेश पै अण्णा तुमी येद्रा येवन आमगेले मोगाचे मेमेंटो कलेक्ट करका म्हण आमी निमगून घेता आसाची. म्हण जाल्यार ते कसा टायपा ब्रँड म्हण आमकां कळटा तसले एक ब्रँड म्हळ्यार आमगेले V2 ब्रँड V2 अनंतण्णा देखून तुमी येद्रा येवन आमगेले मेमेंटो स्वीकार करका ह्या संदर्भेर म्हण हांव निमगून घेता आसा. तशेंच आमगेलो टू यजमानाचे वरदराज पैमाम देखून तुमी येद्रा येवन आमगेले एक मेमेंटो स्वीकार करका म्हण हांव निमगून घेता आसा. येद्रा येयाची. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ನ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಬಂದೇವೆ. आमगेले सगळे कार्यक्रमाचे पवर्ड बाय स्पॉन्सर विशाल हन्नेसाची हांकाय आमी मोगान ह्या संदर्भेरी धन्यवाद सांगता आसाची. तशेंच आमगेलो टू CA गौतम पाई हांणी आसाची देखोरनू येद्रा येवन आमगेलो मेमेंटो कलेक्ट करका म्हण आमी निमगून घेता आसाची. तवळी बाबಣ್ಣांनी कुत्तर म्हणले तांकां आमी फीज दिनाची म्हणून जाल्यार तांणी आमकां डोनेशन 100% दिताचे प्रति कार्यक्रमात. तशें जावन CA जगन्नाथ कामत एंड को तशेंच CA गौतम पाई हांकां ह्या संदर्भेरी धन्यवाद दिता आसाची. तशी आमगेलो टू V बाजार विजेंद्र भट मामाल पोतू सुमित भट दमदार बिर्याणी हाऊस हांणी आसाची येवन मेमेंटो कलेक्ट करता ह्या संदर्भेरी म्हणून निमगून घेता आसाची. तशीची आमगेलो टू RK एसोसिएट्साचे राहुल कुडवा हांणी आसाची देखोरन येद्रा येवन मेमेंटो घेवका म्हण आमी निमगून घेता आसाची. तशीच आमगेलो टू दिलीप सर आसाची देखोरन तुमी एक मोगान आमी तुमकां धन्यवाद. दिनेश सर देखोरन तुमी येद्रा येवन आमगेले एक प्रीतीचे मेमेंटो कलेक्ट करका. ही हॅज प्लेड फॉर रणजी क्रिकेट सो तांकांय आमी ह्या संदर्भेरी धन्यवाद सांगता आसाची. तशीच प्रोफेशनल कोरियराचे नरेंद्र नायक माम तुम्ही देखोरन येद्रा येवन मेमेंटो कलेक्ट करका म्हण आमी निमून घेता आसाची. तशेंच संतोष गडियार माम दूर देखून रबून पळयता आसाची देखोरन तुमी येवन एक मेमेंटो कलेक्ट करका ह्या संदर्भेर म्हणून निमगून घेता आसाची. SS नायक मामाक आमी काली दिला मेमेंटो यांचे वेदिके वेरी तुमकां ह्या संदर्भेर आमी धन्यवाद सांगता आसाची.
उपेंद्र ट्रेडिंग कोच संदेश शेणाई असल्यार ते कोर येवन एक मोमेंटो हे संदर्भात कलेक्ट कर का म्हणून आमी निमगून घेता असोच. तशेंच नॅचरल्स आयस्क्रीमाचे रघुनंदन कामत माम हांकां आमी मस्त धन्यवाद सांगताची. तांणी आज येणीची जाल्यार तांगेले विशस आमगेल्या वॉट्सॅपाक येवन पाविल्ले आसा. तशें तांकांय आमी ह्या संदर्भात धन्यवाद सांगता असोची. वेदिके वयर आशिल्ल्या प्रत्येकल्याक ह्या संदर्भात आमी धन्यवाद सांगता असोची. तुम्ही